व्यसन केला गोविंद सवेताम का नवे विसावतीला तुझ्या उपकारा करगा पाठयता तुझी दया आमचे देव म्हूण मागता उतर आयकूंक कळटा जिची तुझ्या मी बागेता संतोषान व्हड उल्हासान सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान तात्या काळजान धन्य तुका भेटयता. ह्या मिसाची तेसावा रिया फर्नांडीस ताच्या 8व्या जल्मा दिसा रॉयसन आनी दिना फर्नांडीस अर्गां दितात. ऑस्विन वेनान्स ब्रेवरेटो ताच्या 18व्या जल्मा दिसा अर्गामेस दिता. रीटा डिसोजा ताच्या जल्मा दिसा अर्गामेस दिता. प्रवीण ज्योती डिसोजा अर्गामेस. प्रिस्टन डिसोजा अर्गामेस. उल्हास क्रास्टा अर्गामेस. लिओ डिसोजा आनी कुटुंब अर्गामेस. मायकल आनी शिलाजा अर्गामेस. शारन आनी सुषमा अर्गामेस. रोशन पिंटो अर्गामेस. डॉल्फी प्रीति कार्डोजा अर्गामेस. लॉरेन्स आनी वीना अर्गामेस. त्रिंदादेग अर्गांचो मेज दितात. मायकल लिना पायस आनी कुटुंब. जेकब डिको नाजात्म्याक सेलेस्टिन गोन्साल्वेस. रेमंड डिसोजा अजात्म्याक गॉडविन डिसोजा आनी कुटुंब. गिल्बल पिंटो अजात्म्याक आयरीन डिसिल्वा. आयरीन डिसोजा अजात्म्याक वियोला अनिल. विल्सन एलन फर्नांडीस अजात्म्याक एब्राम फर्नांडीस आनी कुटुंब. लेस्ली डिसोजा अजात्म्याक एब्राम फर्नांडीस आनी कुटुंब. रीटा पिंटो अजात्म्याक नेल्सन आनी विनीता फर्नांडीस. कुटुंबान अंतरल्या सर आत्म्याक प्रवीण डिसोजा. रिचर्ड डिसोजा हाच्या आत्म्याक प्रवीण डिसोजा. लिओ आनी लॉरेन्स पिंटो हांच्या आत्म्याक ज्योती नोरोन्ना. जॉन आनी फ्लोरिन क्रास्टा हांच्या आत्म्याक विल्सन उल्हास क्रास्टा. फादर विजय कुमार प्रभू हाच्या आत्म्याक संदीप गोन्साल्वीस. फेलिक्स सल्डाना हाच्या आत्म्याक ॲग्नेस सल्डाना. कुटुंबान अंतरल्या सर आत्म्याक प्रीति डॉल्फी कार्डोजा. विक्टर जॉन डिसोजा हाच्या आत्म्याक लॉरेन्स आनी वीना. कुटुंबान अंतरल्या सर आत्म्याक लॉरेन्स आनी वीना. बऱ्या बऱ्याके बसत मीज दितात वियोना डिसोजा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जेजू क्रिस्त ती मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजून आमचो असोय मोग केला त्याच प्रमाणे आमी करूंक जाय म्हणून जेजून आमकां एकच उपादेश दिला तो जावन आसा देवाचो आमी मोग करचो. तशेंच आमी आमचो करता तसो हेरांचो मोग करचो. हो उपादेश आमकां हर एकल्याक भोव गरजेचो. सुलभ म्हूण चिंतूंक पुरो पूण हो उपादेश पाळोवंक तितलेच कश्ट आसात. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हो उपादेश पाळच्याक हर एका दिसा आमी प्रयत्न करता. जावंक पुरो तरी पटी आमच्यान साध्य जाता तरी पटी आमकां कश्ट जाता. तरी पूण सोम्याचो आदार ताचें मार्गदर्शन आमकां हर एका दिसा हर एका घडये मेळटा. त्याच सोम्याक आमी आराधन करूंक आमी हांगासर आयल्या. त्याच सोम्याचो आदार आनी ताची कृपा आमी ह्या दिसा मागया. जर आमच्या उतरांनी आनी करण्यांनी देवा विरोध आनी पेल्या विरोध आमी कितेंय वायट केलां हाचें बक्षणे आमी मागया. आनी ताचे मुखार आमी संपूर्ण तरान आमकांच आमी समर्पण दिवन आयचे मिसाचें बलिदान मेटोवंक आयतीं जावया. कालत्या कळसान सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसुगुण्या सारून सांगता, मोलान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून बगेन सदां संकवार मुरयेक
सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सर्व पदवेदार ससनाच्या देवा आमचो बाबार्थ बरवसो आनी मोग सडय आनी तुवें बसयलाय तें सोडूंक आमकां फावो संवच्याक तूं फरमायताय तसो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पोर मोयचेक म्हणालो, इस्रायेलाच्या भुरग्यांक अशें सांग, परक्यांक कसचे नाकांत वा दग दिनाकांत, कित्याक तुमी इजिप्तांत परके जावन आसल्यात. विधव स्त्रियांक आनी अनाथांक कसचे नाकांत. तुमी तांकां कश्टिशात जाल्यार ती म्हाका खरेंच बोब मारतली आनी हांव तांची बोब खरेंच आयकतलो. म्हजो क्रोध पेटतलो आनी हांव तुमकां तलवारीन जीवशी मारतलो. अशें तुमच्यो बायलो विधव जातल्यो आनी तुमचीं भुरगीं अनाथ जातलीं. म्हज्या लोकां पैकी कोणीय एका दुबळ्याक रीण दितना वाडीक दुडू दितल्या परी करिनाकांत. तुमी ताचे कडची वाड घेवची न्हय. तुमच्या पेल्याचो दोगलो तुमी आडव घेतल्या जाल्यार दीस बुडचे पयलें तो फाटीं दिवंक जाय. तो दोगलो ताचें एकच नेसण
आनी त्याच दगल्यान तो आपली कूड धांपता. ताचे विणे हेर कितें नसून ताणें निश्चय, तो म्हाका बोब मारीत जाल्यार हांव ताका आयकतलो, कित्याक हांव दयाळ. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. सर्वेस्पोरा हांव तुजो मोग करता, तूंच मुजें बर. सर्वेस्पोरा हांव तुजो मोग करता, तूंच मुजें बर. हांव तुजो मोग करता सर्वेस्पोरा, तूंच मुजें बर. सर्वेस्पोरुस मुजें खडा, मुजें बुरुस आनी मुजो सोडवोंडा. सर्वेस्पोरा हांव तुजो मोग करता, तूंच मुजें बर. मुजो देव साव्या आसरो सोदून वेचें खडा, तोच मुजें ढाल, म्हज्या संरक्षणेचें शीम आनी म्हज्या भद्रतेचें कोटे. ताका जावं मान महिमा, कित्याक हांव ताका उलो मारिना फुडें. म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. सर्वेस्पोरा हांव तुजो मोग करता, तूंच मुजें बर. सर्वेस्पोरुस मुजें खडा, तो सदैव जावं म्हाका तारण दितल्या देवा महिमा जावं. ताणें विसलेल्या राया वळसय तो दिता, आपणे मागलेल्या राया तिरमोगान सांबाळता. सर्वेस्पोरा हांव तुजो मोग करता, तूंच मुजें बर. सर्वेस्पोरा हांव तुजो मोग करता, तूंच मुजें बर. Servespo tuमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. Mateo permane Gesù Cristaचे शुभ अर्थ. महिमा तुका येसुम्या.
त्यावेळी जेजून साधुसेवांचे तोंड दांपयले म्हूण आयकून फरिजेव सांगाता मेळ्ळे आनी तांचे मदल्या एकल्यान जेजूक परखुंच्या इराद्यान अशें सवाल केले, मेस्त्री, नियमशास्त्राचो अति व्हरतो उपादेश खंयचो? जेजून ताका जाप दिली, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पराचो तुज्या देवाचो मोग कर. होच अति व्हरतो आनी प्रथम उपादेश. आनी दुसरोय ताचे सारको, तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या दोन उपदेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आनी प्रवादांचे उतर बांदून आसात. देवाचे उतर हे वगमी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आदी मगां पुर्विल्ल्या काळार हामुराबी म्हणलो एक व्हरतो राय आसलो म्हूण आमी वाचलां. आनी ह्या रायान खंयचोय विशय जावंक पुरो, कितेंय ताच्या राज्यांत अन्याय जाल्यार, नीत करची जाल्यार ताच्या लागीं आसलो एकच उपादेश आनी तो जावन आसा दांताक दांत, दोळ्याक दोळो. हें बारीक सुलभ, म्हळ्यार कोणें कितेंय वायट करूं दी, त्या वायटाक समाजम सावन वायट करीचें, चड तिना उणें येना. ताका देखून दांताक दांत, दोळ्याक दोळो, म्हळ्यार तुजो दांत कोणें मारून जडयलो जाल्यार तुवें आनेकलोचो एकच दांत जडोवंक आनी एक ना, म्हळ्यार समाजम न्याय. हो ताचो उपादेश. ताचे उपरांत मोइजेचे 10 उपादेश आसात आनी ह्या उपादेशांनी सडावत जावन आमी कितें करूंक नजो म्हणून सांगलां. कितें करूंक नजो, सोरी नाका, पोट सांगी नाका, दुसऱ्यांची आशा करनाका, वस्तूंची, पेल्याची वस्तूची, मनशांची आशा करनाका, अशें कितें करूंक नजो म्हणून सांगलां. पूण जेजू येवन सांगता, देवाचो मोग कर, तशेंच तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. आतां ह्या तीन उपादेशांनी हामुराबीचो उपादेश, मोइजेचे 10 उपादेश आनी जेजूचो एक उपादेश वा 2 उपादेश, हातूंत खंयचें सोंपें, खंयचें इजी फॉलो करूंक वा जियोंक खंयचें सोंपें गी म्हणून सवाल. आज ते शिकोणदार म्हणटात, जेजून भारी बरें केलां. मोइजेन 10 उपादेश दिले, जेजून 2 उपादेश दिल्यात, सो इजी, बरें सिंपल केलां. बहुशा आमी ह्या विशयांत इल्लोसो नियाळ करूंक जाय. ह्या उपादेशां पैकी हामुराबीचो उपादेश, मोइजेचो आनी जेजूचो, हातूंत खंयचे कश्ट घे म्हणून. हामुराबीचो उपादेश बहुशा इजी म्हण येत, कित्याक म्हळ्यार थंयसर शिदा सांगलां कितें करीचें म्हणून. तुजो दोळो काडल्यार आनी एकलोचो दोळो काडचो जालें, थंयसर मुगतालें. मोइजेचे उपादेशी थोड्या मट्टाक इजी म्हण येत, सुलभ म्हण येत, कित्याक म्हळ्यार कितें करूंक नजो म्हणून सांगलां, करनातल्यार जालें, दिवशी मारनातल्यार जालें, तूं पाडलें बरी जाता, वा फोट सांगनातल्यार जालें, उपादेश पाडले बरी जाता. पूण भोव कश्टाचो उपादेश दिला जेजून. बारीच कश्ट, मोग करूंक बारीच कश्ट. त्या देखून हांव केदाळाय सांगता, खुरीस म्हळ्यार कितें? खुरीस म्हळ्यार मोग, मोग म्हळ्यार खुरीस. तुजो खुरीस घे आनी सल म्हळ्यार कितें? आनी एकल्याक तुवें करचो मोग, तो सूख व्हड खुरीस. तुका मोग करूंक जायना, आमकां मस्सना मोग करूंक जायना. बारीच कश्ट आसा. आमी म्हणून पुरो मोग करता, पूण करता म्हणलो तो मोग तो सवार परिक्षेक वळख जाता आनी तो वेळ आमकां कळटा मोग करचें सुलभ ना. तर आज आमी पळोवया पेल्याचो मोग म्हळ्यार कितें, पेल्याचो मोग करचो म्हळ्यार कितें, तातूंत कितें आटापून आसा. पयल्यान पयलें, लव इज अ डिसिजन टू एक्सेप्ट दी अदर. मोग म्हळ्यार आनी एकल्याक तो आसा तसो, ती आसा तशी स्विकार करचें. हे आमकां सुलभ म्हण दिसोंक पुरो. म्हळ्यार आमकां कोण राखशिल्लें आसात, मोगाचें आसात, आमी सांगलें आयकतात, आमच्या चिंतपा प्रमाणे चलतात, आमकां जाय तशें करतात, तांचो मोग करूंक बारीचो सुलभ म्हूण बगतात. पूण जर
हांवें सांगले बरी हांवें चिंतले बरी म्हाका जाय जाल्ले बरी कोणी चलना जाल्यार थंय आमकां बांदून काडले बरी जाता कित्याक तांचो मोग आमकां तांकां स्विकार करूंक जायना. लव इज अ डिसिजन टू एक्सेप्ट दी अदर एज दे आर. ती आसात तशें आमकां स्विकार करूंक साध्य जायना. तांकां आमच्या वाटेक काडना जाल्यार आमी स्विकार करूंक शकता सोडल्यार आमी ती आसात तशें तो आसा तशें ती आसा तशें स्विकार करचे बारीकशी एक व्हडले पंथा पण हें आमच्यान जायते फावटी साध्य जायना. तशेंच लव इज अ डिसिजन टू केअर. मोग म्हळ्यार आनी एकल्याक हुस्को दाखोवंक आमी करची विसवण. मोग म्हळ्यार पयल्यान पयले विसवण. आमी विसवण करची ती. आमी विसवण करना जाल्यार आनी एकल्याचो मोग करूंक साध्य ना. त्या देखून दुसरो विशय आसा लव इज अ डिसिजन टू केअर. आनी एकल्याचो मोग करूंक हांवें हुस्को दाखोवंक हांवें करची विसवण. ही बारीक कश्टाचें कित्याक म्हळ्यार कोणी आमच्या घरांत पिडेस्त आसा वा आमचे विरोध कितेंय काम करनासा आमचे विरोध उलयता आसता आमकां अन्याय करनासा आसता. एक पिवडो घोव आसा वा चाळी बायल आसा वा शिकनातलो भुरगो आसा केदाळय कुटुंबांत सक्कड समाज आसल्यार एकलो सांदो कांयपणी एक उपाद करचो आसतात कितले सांगल्यार तो समाज जायना. असल्यांक पळयतना एक चिर्ण उडोवया हाका खण्ण भायर उडया म्हूण जाता वा कितेंय करया म्हूण जाता. पूण त्या मनशाक कशें एक्सेप्ट करचें त्या मनशा थंय हुस्को दाखोवन कसो. तो मनीस पिडेन पडलो जाल्यार तो घरांत आसा जाल्यार तो आस्कत आसा जाल्यार ताका हुस्को दाखोवंक आमच्यान साध्य जाता गे. ताका जाय तसले चिकित्सा दिवंक आमी कितले प्रयत्न करता. आमकां त्या वेळार बेस्ट टायम रिवेंज काण घेवंक म्हळ्यार आतां एकलो सांदो केदाळय घरांत उपाद करता वा शेजारा कोणी आसा पूण एक दीस तो पिडेन पडलो म्हण चिंत्या तो आस्कत आसा त्या वेळार बेस्ट टायम ताका कितें म्हणी करयत आमच्यान. तरी पूण ताका बरें करूंक आमी एक विसवण करता जाल्यार थंय मोग आसा म्हूण जालें थंय हुस्को आसा म्हूण जालें. तेच प्रमाणे लव इज अ डिसिजन टू रेस्पेक्ट. आनी एकल्याक गौरव दिवंक हांवें करची विसवण. हें तितलें सुलभ ना. आमी हेरांक गौरव दिवचें कशें थोड्यांची प्राय पळोवन थोड्यांचे वस्तूर पळोवन थोडे कितले जोडतात तें पळोवन थोडे ह्या समाजांत तांकां स्थानमान आसा गी पळोवन आमी मान दिता. आयच्या पयल्या वचपांत आमकां थंयसर फस्ट सांगलां परक्यांक तुमी हल्क करिनाकात तांचो मान काडिनाकात वा कोणी आस्कत म्हण आसात कोण मेळे न्हेसोवन आसात कोणी आस्कत म्हण दिसतात तांकां आमी दिवचो गौरव कितलो. भोवशा थोडे फावटी आमकां पळयल्यार जायना तांचे तोंड आमी पयस वेता. कोणी तसलो मनीस आयलो जाल्यार एका वाटेन आयल्यार आमी दुसरे वाटेन वा तकले बंद घालून सीदो हलता. म्हळ्यार आमकां त्या मनशाक फेस करचे तसले एक कितें एक सकत आमचे थंय ना तितलें धैर्य आमकां आसना. कित्याक तो मनीस परकी तो मनीस मेळे न्हेसोन आयला तो मनीस पळोवंक सोबीत ना त्या देखून ताच्या लागीं उलोवंक आमकां बरें दिसता. म्हळ्यार हांगासर लव इज अ डिसिजन टू रिस्पेक्ट. हर एकल्याक गौरव आसा आनी हो गौरव आमी हेरांक दिता केदाळ आमकां स्वता गौरव आसा जाल्यार आमच्या आमकांच गौरव आसा जाल्यार आमी हर एकल्याक तो गौरव दिता. तो व्हड मनीस जायचे म्हणना प्रायेन व्हड जायचे म्हणना वा आनी कितें विशेश रितीन तो कितेंय जायचे म्हणना. तो सादो मनीस जाल्यार बरेच सादो सिंपल मनीस जाल्यार आमी ताका दिवचो गौरव तो आमकां गौरव दिल्ले बरेच आमी दिता आमकां गौरव दिता जाल्यार ताकाय आमी गौरव दिता. हो जावन आसा मोग. ताच्या प्रायेक पळोवन ताच्या जोडीक पळोवन वा ताच्या स्टेटसाक पळोवन दिवचो गौरव न्हय तो. आनी निमाडे लव इज अ डिसिजन टू फॉरगिव. आनी एकल्याक बोगसूंक आमी करची विसवण. आमकां हर एकल्याक बोगसाण्याची गरज आसा हर एकल्याक बोगसाण्याची गरज आसा कित्याक कोणी आमी परफेक्ट न्हय. म्हळ्यार आमचे तें सर्व संगती सारक्यो आसात सारक्या रितीन आमी चलता म्हणून न्हय. हर एकले आमी सुखी करता. पण थोडे फावटी कोणी आमच्या लागीं सूख मागता जाल्यार ताका बोगसूंक सयत तयार जायना तसलें काळीज आमच्या लागीं आसता. तुका हांव बक्षिना तुका बोगसूंक सादीच ना. तितलो व्हडलो अन्याय केल्याय म्हणल्यार रितीन आमी आमचें वर्तन आसता. म्हळ्यार आमी सर्व रितीन सारकें आसा तूं मात्र समान आहे म्हणलें चिंता आमच्या मोतींत आसा. पूण हांगासर
बोगसूंक की आमी एक विसवण करचें पडटा बोगसूंक आमी विसवण करचें पडटा कोणी एकलो आस्कत आसा वा तुज्या लागीं बोगसाण मागून येता जाल्यार ताचेर त्या वेळा सवारी करूंक तुका मेळचें लायसन्स न्हय ताची अस्कत काय वा कोणाची अस्कत काय ताचेर सवारी करूंक ताचेर एक मार घालूंक काय आमकां मेळचो लायसन्स न्हय हर एकले आस्कत आज तो आस्कत फाल्यां तूं आस्कत तूं पडोवंक पुरो आनी फाल्यां आनी एकलो पडोवंक पुरो हर एकले आमी सुकून पडतांच हर एकल्या बोगसाणी जायच आनी ज्या मापान आमी हर एक आनी एकल्या बोगसूंक तयार जाता विसवण करता तितल्या मापान आमचें तें पेलाचो हुस्को आसा मोग आसा म्हणून जालें इतलें सांगता तुमकां बगोवंक पुरो हें बारीकशें कश्टांचें वय कश्टांचें कित्याक म्हळ्यार आनी एकल्याचो मोग करचें म्हळ्यार आमकां आमी मोडण दिवचें थोड्यांक दान दिवंक सुलभ आसूंक पुरो कित्याक म्हळ्यार तांच्या लागीं मस्त आसा तितलें इल्लें खाण दिल्यार कांय प्रॉब्लेम जावचें ना वा थोड्यांक मिसाचें बलिदान भेटोवंक सुलभ आसूंक पुरो दान दिवचें बलिदान भेटोवची सुलभ आसूंक पुरो पूण आनी एकल्याचो मोग करचें तें बारीकशें कश्ट कित्याक आमकां आमी मोडण दिवचें जेजून ताकाच ताणें मोडण दिलो त्या देखून दुखता आमी आनी एकल्याचो मोग करचें म्हळ्यार आमी ल्हान जायचें तें आमकां दुखता आमी आनी एकल्याचो मोग करचें म्हळ्यार आमी खालतें जायचें तें आमकां दुखता आनी जेजून खंयच्याच रितीन उणें करूंक ना ताणें ताकाच मोडण दिला कुर्साच्या मरणा पर्यंत आनी थंय तो सांगता म्हाका हें साध्य जालां हांवें हें साध्य करून दाखयलां तर तूं म्हजो फाटल्यान करताय जाल्यार तुजो कुरीस म्हळ्यार तुजो मोग घेवन चल कोणाक तुका मोग करूंक जायना तो कुरीस जावन चल आनी म्हाका पळय आनी चल कित्याक हांवें ह्या संवसाराचेर जैत वेला हांवें हें साध्य करून दाखयलां त्या देखून हांव तुमकां सांगता जेजून दिल्लो उपादेश फकत आमच्या खातीर आमी पाळोवंक मात्र न्हय ताणें पाळलो आनी त्या देखून तो उपदेश आमकां हर एकल्या दिला आनी म्हळ्यार म्हज्यान साध्य जाला देखून तुमी हें साध्य करूंक तुज्यानी साध्य करूंक जाता देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी आमकां ह्या दिशेन चड आनी चड जेजूची गरज आसा आनी एकल्याचो मोग करूंक आमचेच सगळें आमकां साध्य जायना पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां जाय ताचो आदार जाय ताचें मार्गदर्शन जाय आनी प्रत्येक जावन आमी ल्हान जावंक खालतें जावंक आमचें तें आसचें पोकळपण सोडूंक आमकां विशेश तरान ताची कृपा जाय तशें तितलें धैर्य आमकां जाय आनी ही देणी पवित्र आत्मा आमकां दिता त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यान बळान आमी चड आनी चड कुर्सार जेजून कशें ताकाच मोडलो त्याच प्रमाणे आमकांय मोडूंक आमी प्रयत्न करया आनी ताचो आदार आमी मागया उबे रावया आमचो बाबार्थ एका निजा देवा तें उसान सांगया सत म्हणटा देवाक सर्वपदोदरा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीचेर असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक सो पवित्र आत्म्याक गर्भे स्मरलो आमकां मर्यादान जल्मलो 5 फावटी ताका ताणें कश्ट सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेबिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांक तो जिवन सोंपलो सर्गाक सोडलो सर्वपदोदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय ताण जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्यान कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकता पातकांचे भक्षणे कुडीचे जिवन पण ससनचें जिवीत आमेन आमची मागणी सर्वेस्परात उबारया तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक बापा पवित्र सभेच्या वडिलांनी येवकरिस्ता वरवीं पोशीत जावन आपल्या भावार्थान घट जावन येवकरिस्ताद्वारे देवाचो आनी पेल्याचो मोग सर्व धर्म आनी वर्गाच्या लोकांमध्ये प्रगट करूंक वावरेशें कृपेन बोरमोन मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राचे आडरते चलयतल्या समाजाच्या मुखेल्यांनी जात कात धर्म लकी नासता लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक पिढे शिडे वरवीं आनी वेगवेगळ्या रितीच्या प्राकृतीक विकोपा वरवीं कश्टांच्या आमच्या भाव भयणीक तांच्या कश्टां दुखांनी आमच्या कुमकेचो हात दिवन पेल्या समूह कार्यगत करूंक प्रेरण दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या कृषिकांक तांच्या वावरांत जैत लाभय तांच्या कश्टा वावटींक फावो तो फळ आनी दिसपडतो ग्रास तांकां फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या युवा जनांनी क्रिस्ताच्या माऊल्याने जियोवन तांची युवा सकत देवाचो मोग पेल्याचे गरजेंत वापरन जियोवंक
लाभच्या अवकाशाचो फायदो जोडोवंक कृपेन बरमोन मागता बाबा आमचे मागणे ऐक. हांगासर एकठांय जाल्ली आमी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत उसवून पेल्याचे गरजेंत पावून तुज्या मोगाक साक्ष जावन जियोंक तुज्या बेसामांनी बरमोन मागता बाबा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कसकी गरजा मसोत मागया. मोगाळ बापा आमच्या दिसपडत्या गरजांक तुजो आशिर्वाद आमकां दी. हर एक संगतीनी तुका लबून रावंक आनी तुजे थंय बरो वस्तू दवरूंक आमकां फावो कर. त्याच प्रमाणे आमच्या दिसपडत्या गरजांनी केन्नाच आमी निराशी जायनासतना कश्ट येता आसतना धैर्य सांडिनासतना तुजेर घट्ट बरो वस्तू दवरूंक आमकां आदार दी. सर्व आमकां तुज्या देण्यानी कृपे देण्यानी आमकां बरं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे आनी तुमचे हे बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या ते बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नेके पयसुच्या दबाव सर्वस्पोदी मानके. महिमेवंत देवा आमच्या बापा तुका आमी बेडयता त्या देण्यांचेर तुजे दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक महिमा आमी दिवंक पावो हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेधर आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवंतपणांत जिखले आमा समेस्तांक जिवीत शासनाचे. आपल्या मैवन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्वर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय.
बापा करोसूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या स्म्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कस स्मरण सुसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना एक काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Babarta sogot pergatuya. Sumya Jesu तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन पार आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उडोवन हे सर्वणाची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार आमकां तुजे सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर, तांकां जेश्ट गती मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये सांगाती सांजू जातीचो पती भगवंत दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणूच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गोमक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगाता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्व पदवेदार बापा, सर्व बंधनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोम्यान शिकयल्ल्या मागण्यात आमी सांगाता मेळोन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता कशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां धाडणें करून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंत राजेजू क्रिस्ताची येणे वर्वशान आत्रेकतल्याक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. माय म्हाका सगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची श्री संसाराचे पाप करतले आमची कपत कर.
देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी सगळ्या संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यात आमी सगळीं सुवागी समयांत आमचे भितरचे म्हाका भावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली तुमी कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येता हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन वेंगेत म्हाका धर मोगान तुज्या बर सांबाळ म्हाका जीव नवो कर प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या संस्कार असो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जाव ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत वांटो मेळ्ळा तर जे कोणे रुपार आमी संभ्रमून घेतला ते ह्या जिवितांत स्वतान आनी सर्गार संपूर्णेन आमकां मेळशें कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार
जिविताची सौम्या तुका हांव दिवासता भक्तीन गितां गाव संतोषाची सौम्या तुका हांव वर्णिता हर एक म्हज्या सुख संतोषा सौम्या तुजो सांगात सोदता हर एक म्हज्या कश्टांनी दुका सौम्या तुजो आदार मागता हर एक घडी म्हज्या जिविताची सौम्या तुका हांव दिवासता भक्तीन गितां गाव संतोषाची सौम्या तुका हांव वर्णिता मोगाळ पुत्रा सोळे अंकवार मरी आशीर्वाद दी आमकां Bagin kursaची कृपेन धरून आमची दुआ आमच्या मनातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन